येता सोम्या निर्मोल बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिळता व्हडा मोलान तुका लब्धता सुकून गेल्यो शेळयो आमी चव जाणाचो तुझ्या आदाराचे सोम्या पातळेव नासाव भक्तीन तुझे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस पोराटे तुजो आदार मागता कालच्या कालसान मंदिरांत तुझ्या येता सोम्या निर्मोल बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिळता व्हडा मोलान तुका लब्धता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो हर एक मनीस कुटुंबां जियेता आनी अशें ताका ताची स्मालगडी पुर्वजां म्हणून ताच्याच कुटुंबाची एक वंशावळ आसून ताच्या कुटुंबाचो इतिहास समजूंक कुमक जाता आयचे सुवार्थेंत वांजेलिस्त जेजूची वंशावळ एक वेवस्थीत रितीन मांडून आमचे मुखार दवरता आनी अशें संवसाराक जेजूचें येणें तें एक देवाचें येवजन म्हूण आमकां कळयता तर मोगाच्यानो ही जेजूची वंशावळ आमच्या पुर्वजांक गुमान दिवंक कुमोक जावं तशेंच तांचो त्याग सॅक्रिफीस जना जावं आनी आमचे थंय देवाचें येवजन मानून घेवं आमचे मिसांव भावार्थान मुंदारून व्हरूंक जाय आसची मजत हे पवित्र एवकारिस्ताचे भेटेन मागून घेवया आमी केल्ल्या पथकांची दुखदर्या देवा कडचें बक्षाने मागोवन ह्या मिसाक आमी तयार जावया हांव पत्की सुपदीधरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गणे हांव सांगता मनान चिंतून तोंडां उपसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या बसून घेवन सदां संभाळ मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या लागीं विनंती करात पूण प्रार्थना मागता सर्पदिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो आमेन देवा मनशा कुळांच्या रस्तारा आनी सडवंदरा तुज्या एकल्यास पुतान आखे नित्य अवकार कुशयंत मनशा सैम घेवंक तुजी खुशी जाली आमच्या मागण्याक दयेन कान दी आमचे मनशा सैम घेतलेलो तुजो मोगाचो पूत आपल्या देव सैमाची आमकां भागीदारां करूं या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप
जाकोबान आपल्या पुतांक आपोवन म्हळें, सांगाता मेळून येया आनी तुमकां फुडें कितें घडतलें म्हूण सांगता. जाकोबाच्या पुतानो, सांगाता मेळा आनी ऐका, ऐका इस्रायलाक तुमच्या बापायक. तूं जुदा, तुजे भाव तुका वाकणतले, तुज्या दुस्मनांच्या गळ्याक तूं धरतलोय. तुजे भाव तुजे मुखार सरपडतले. जुदा एक शिवाचें पील, शिकारी मारून तूं फाटीं आयलाय. म्हज्या पुता, पारोत करून तो बसला एका शिवा परी आनी एके शिविनी परी. रायाळ दांडो जुदांतावन पयस वेसो ना आनी ताच्या पांयां मदली पदवेची बेतकाटी. ताचो एकलो अधिकार चलोवपी येसर आनी राष्ट्र जातलीं ताका विधेय. देवाचें उतर हें, ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वचतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वचतली. देवा, नितीवंत फैसलाचे देणे तुज्या रायाक पाटय. राय कुंवर जावन आसलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूं, दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नितिकाल सोलोवन व्हरूं. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वचतली. गुड्या दोंगरांनी नेटयलेलो गांव तुज्या लोकां पासून न्याय नितीक सरी जावन सुबामपणी आसूं. तो दुबळ्या धाकट्यांक न्हीद कन्न दिवं, गरिबांच्या भुरग्यांक आदार दिवन व्हरूं. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वचतली. ताच्या दिसांनी न्याय नीत वृद्धी जावं, संद्रीम आसासर शांती शेकांशेक बाळवो. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यांत, युफ्रेटीस न्हंयतावन पृथ्वीची अंत पर्यांत राजवट चलोवं. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वचतली. ताचें नांव सदांकाल बाळवों, ताची कीर्त सूर्यो आसता पर्यांत गाजों. सर जनांगा तो सदैव म्हूण वाखाणू, ताका लाभलोलो आशिर्वाद आमचेरी पडो म्हणून ती प्रार्थू. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वचतली. महोन्नताचे जन्वाये सर संगती पदवेन पूण दयेन तूं मांडून हाडताय. ये आनी सताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राम असो. अब्राम इजाक असो बापय, इजाक जाकोब असो, आनी जाकोब जुद असो आनी ताच्या भावांचो बापय. जुदा फेरेज असो आनीक जेराम बापय. तामर ताची आवय. फेरेस हेजरोन असो आनी हेजरोन आराम असो बापय. आराम अमिनादाबाचो आनी अमिनादाब
आसो नासोन असो आनी नासोन सल्माव असो बापय सल्माव बोआज असो राहाब ताची आवय बोआज ओबेद असो बापय रूत ताची आवय ओबेद जेस्सेसो आनी जेस्से दावीद रायसो बापय दावीद सल्मावाचो बापय उरियाची बायल सल्मावची आवय सल्माव रेहोबामासो रेहोबाम आबियासो आबिया आससो बापय आसा योसपातासो योसपात योरोबामासो आनी योराम ओसियासो बापय ओसिया योतामासो योताम आकाजासो आकाज हिस्केयालोसो बापय हिस्केया अमासेसो अमासे आमोसासो आनी आमोस योसियासो बापय योसिया येकोनियासो आनी ताच्या भावांचो बापय हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवाक गुलाम करून व्हेल्लीं बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत येकोनिया शालतियासो आनी शालतियल यरोबाबेलासो बापय यरोबाबेल अबियूदासो अबियूद एलियाकासो आनी एलियाक आजोरासो बापय आजोर सादोकासो आनी सादोक आकियामासो आनी आकिम एलियूदासो बापय एलियूद एलियाजरासो एलियाजर मातानासो आनी मातान जाकोबासो बापय जाकोब जुजेचो बापय जुजेची पतीन मरी आनी मरये जावन जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त अशें सोर मेजून आब्रामा जावन दाविदा पर्यंत 14 तकल्यो दाविदा जावन बाबिलोनाचे बंदडे पर्यंत 14 तकल्यो आनी बाबिलोनाचे बंदडे जावन क्रिस्त पर्यंत 14 तकल्यो देवाचे उतरये वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जायते फावटी तुमी सैरीक सोदूंक बेताना तुमच्या पुताक जावं दी ह्या दुवेक न्हयच पुताचे न्हयच त्या चेड्याचे ह्या चेडवाचे शेगून ताचें शिकप ताची सोबाय तेंच न्हय बगार खंयच्या कुळये जावन आयिल्लो तो बामणाचो गी सुद्राचो गी या ताचें मूळ खंयचें ताची जेनियोलॉजी ताचे फॅमिली ट्री हें पुरा थोडीं कुटुंबां पळयतात आनी आयच्या वांजेलांत आमकां एक सवाल जेजू खंयचो हू इज जीजस वेर इज ही फ्रॉम आनी माथ्यो सुबीत तरान सांगता 14 3 भाग करून ह्या 40 2 तकलेंची वळख करून आमकां दिता आब्रामादावन तो जेजू पर्यंत बिबासून सांगता आवयचें नांव बापायचें नांव हर एका तकलेचें नांव तो आमकां आयच्या वांजेलांत सांगून दिता कित्याक जायत्या जुदेवांक प्रत्येक जावन शास्त्री आनी फारिजावांक एक दुबाव आशिल्लो नीज जावन वो बसयल्लो सोडून धारगे म्हूण आज डिसेंबराची 17 तारीख आमी लागशिल्ल्यान जेजूच्या येण्याक ताच्या जल्म दिवसाक तयारी करता आसतना ह्या विशयंत मातेव आमकां शिकोवन दिता जेजू कोण हू इज जीजस जीजस is the son of Abraham
आब्रामाचो पूत पयल्या सुवातेर, दुसरें तो दाविदाचो पुत्र, आनी तिसरें तो सोडवणदार देवाचो पूत. पयलें तो आब्रामाचो पूत आमकां उत्पत्ती ग्रंथांत 500 अध्याय वळ 1:30 आनी 2 हातूं आब्रामाच्या संतते विशयंत ताचे जिनियोलॉजी आमकां वाचूंक मेळटा. आब्रामादावन नोवा म्हणसर ती सामातेवाक गरजेची न्हय, कित्याक म्हळ्यार सोडवणदाराक बसयल्लो हे सोडूनचें काम सुरू जाता आब्रामादावन. आब्रामाच्या जिवितांत आमी कितें पळयता? देवान आब्रामाक आपयलें, तूं एक वर्तें काम करूंक तयार आसाय? तूं तयार आसाय जाल्यार तुजो गांव सोड, तुजें सगळें आसलें तो सोड, आनी हांवें बसयल्ल्या गांवाक तूं भायर ये. आनी तो ऊर म्हणलो गांव आतां इराक, थंय हांव सोडता आनीक मुखासून मेता. खंयसर बेचे खंयचो तो गांव, कितें थंयसर आसा ताका कळीत नासलें, पूण देवाचेर संपूर्ण पातयेनी तो दवरता. आनी तो सांगता तुज्या संतती जावन जायतीं भुरगीं जल्मतलीं, पूण ताची स्त्री सारा उतर प्रायर पावल्ली, तिका भुरगीं नातलीं. पूण देवाच्या विशेश देण्यानी तांकां एक भुरगो जालो इजाक, आनी ताकाय देव सॅक्रिफायस करूंक ताका आपणे दिता, आनीक ताच्या आपणे प्रमाणे ताका पाळो दिता, आनी तसो बाबार्थ परकिता. एक पटी देवान तसो बाबार्थ संपूर्ण तरान परकिल्या उपरांत देव ताका धराळ मापान बेसांवां दिता, आनी ताची संतत वाडोवन मेता. दुसरें तो दाविदाचो पूत. दावीद राय देवाच्या मोगाचो राय जावन आसलो. ताणें जायतीं वर्सां रायपण ताचें इस्रायलांत मुंदासून मेलें. उपरांत बाबिलोनाचे गुलाम ते जाले, आनीक 587 ते गुलाम जावन बाबिलोनाक गेले. ताचे उपरांत इस्रायलांत राय नातल्लें. जेजू येता म्हणसर इस्रायल लोकांक राय नातल्लें. ते दाळा ते मस्त कसतले आनी दगदले. राय नातल्ले मात न्हय, तांचें देवाळ नास जालें. तांचे देवाळांत आसले सोर भांगार आनी मोलादीक वस्तू त्योय ते बाबिलोनाच्या रायान बेल्यो. तांकां कांयच नासतना धरणीक सोमा केलें. पूण त्या वेळारी देवान तांकां सांगलें, हांवें बसयल्लें तें सोडवणदार तुमकां येतलो म्हणलें तें उतर हांव 2 काण घेतलो, पूण तुमी म्हज्या आज्ञा प्रमाणे म्हज्या उपदेशा प्रमाणे तुमी जियोंक जाय म्हणून. निमाणे 12 वर्सां उपरांत तांकां सोडून 40 वर्सां उपरांत फाटीं येवंक अवकाश जालो. आनी तिसरें तो जावन आसा बसयल्लो सोडवणदार. हे बसोवणे आब्रामादावन सुरू जाता, आनीक जेजू थंय आखे जाता. आतां मेसिया सोडवणदार आमकां लाभता. तर आज ह्या विशयांत आमी नियाळ करता आसतना आमी कितें करूंक जाय? आमी जायते पटी हांवें सांगलें, आमी काजाराची एका चेडवा काजाराक एक तयारी करतना ताच्या कुटुंबा विशयंत आमी चिंतावंगी. तशेंच सबान कुटुंबांनी आमी पळयता तांचे फॅमिली ट्री करूंक पळयतात आनी वॉट्सॅपार घालतात. पूण आज आमी कितें करूंक जाय? आमची फॅमिली ट्री आमी पळोवंक जाय, सगळ्यांची न्हय एक कुटुंबाची, सगळ्यांची फॅमिली ट्री. आमच्या फॅमिली ट्री सुरू जाता आब्रामादावन. आब्रामात आमी कितें पळयता? विशेष बाबार्थ, संपूर्ण बाबार्थ, देवाचे संपूर्ण पातयेनी. ह्या पातयेनीन ताका धराळ बेसांवां लाभलीं. आज आमी जेजूच्या जल्म दिवसाक तयारी करता आसतना ह्या आमच्या फॅमिली ट्रींत कितें आसलें तें आमी समजून घेवंक जाय.
तो संपूर्ण देवाते असो बवाट आमी जिवाळ करूंक जाय. ती जिवाळ केल्ल्या वरवीं न्हयच आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत, आमच्या समाजींत खंडीत जावन देवाची बेसांवां लाभतलीं. हांव थियोलॉजी शिकता आसतना आल्वे सेमिनरींत आमचे कर्मिलीत पाद्र्याप आशिल्लो अनास्तासियो गोम्स म्हणून हांगाय कर्मिलीत तो हांगाय 3 वर्सां सुपिरियर जावन आशिल्लो. तो बोवाडता विशयेंत आमकां शिकयतालो, एक टॉपिक बोवाडता विशयेंत. आनी तो सांगतालो सेमिनरिस्टांक, तुमचो बोवाड शेलो जावन आसा, तुमच्या व्हडली मायचो बोवाड तुमच्या बोवाडताचे की चड गुंडाय असो. जायते बटी तशेंच घडटा. आमची आज्याची व्हडली मायचो बोवाड, त्या बोवाडतान कशें तें जियेलीं, कसो तांकां देवाचो आदार मेळ्ळो, आमी जायते बटी पळयता. तर मगाच्या भाऊ भयणीनो, आज आमी ह्या फेस्ताक तयारी करता आसतना आमचो बोवाड निजा देवा ते आमी घट करया. ह्या बोवाडतान दाराळ बेसांवां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर मेळोन म्हणून मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या आत्म्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्व मानून घेव. सर्वेस्परा मोगाळ बापा, तुज्या सभेची ही देणी पवित्र कर आनी जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या श्रेष्ठ बलिदानांत तूं दिताय त्या सर्गींच्या खाना पियोना वरवीं नवी गटाय आमकां मेळो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारोया. आमी सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी दिन वासोया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदरा आनी सस्ताच्या देवा, सहकाळी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचून फावो वो कायदो नितीसनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हणून सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावत्या मोगान आमकां मरयेन ताका सांबाळलो. जुआवन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावन वाकान्नेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबरा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता.
पवित्र 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 दळपणाचा सर्वस्व सर्ग आणि सर्वाला तुझ्या वैभवान उंच गीताचे सर्वच नावी येताचे उंच गीताचे बापा खरोच तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोंसोवपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पवची. त्याच बरी जवान जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सस्नी कराराची हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत तें बारावतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bawarta sagod pogotoyan. तुझ्या गुसानी पुन्हा जीवन पुन्हा बरवेन तू वै आमकां सोडलाय सोनिया संसाराच्या सोडवंदारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां आमरी देवाच्या माये सांगाती सांजे तिचो पोती बगेवंत दवनुता आनी चौकाणी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स पदवेदार बापा स बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरंदरेची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता अशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवैटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नातेल्याक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पथकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय.
सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोमियाची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ भयणीनो ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शिडीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सुमिया तुवें भितर म्हाका फावो ना पूण तुज्या उरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तूं संगी आसतना म्हाका म्हाका गाय. हे जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय. तूं संगी आसतना म्हाका म्हाका गाय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो पातकां बुडोवन तुका विसरून गेलो. तुझे कृपे तुझे दये तुझे दये सोमिया पाटी पडटलो. तुझे कृपे तुझे दये तुझे दये सोमिया पाटी पडटलो. हे जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय. तूं संगी आसतना म्हाका म्हाका गाय. हे जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय. तूं संगी आसतना म्हाका म्हाका गाय.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या देण्यान आम्ही दोशी जाल्या. तुझो पूत सरकार जावन येतलो तेन्ना ताका घेवंक पसजडी ते दिवटे परी आमी जावंक आत्रेकता. देखून तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां पेटय आनी असले अत्रेक ह्या दिसांनी आमचे भितर अदीक अदीक वाडय म्हूण मागता. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो जियेतान राज करता सस्ताच्या ससना. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय आसो. सोपदिदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचे ताची आशिर्वादां भोवतो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन.